आयतारा फर्मागुडयेर अमित शहाची जाहीर सभा जाली। हे सभेत ताणें गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची तुस्त जाल्यार काँग्रेसीचेर खर टिका केली। सभेक लोकांनी गर्दी केल्ली। शहा सगळ्या विशयांचेर उलयलो, पूण गोंयांत म्हत्वाचो आशिल्लो म्हादयेचेर उतर काडलें ना। काँग्रेसीन ताका लागून तिडक उक्तायल्या। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान केल्ल्या टिपण्यांचो निशेध करपा खातीर आयतारा काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी फोंड्या फर्मागुडी काळे बावटे दाखोवन खर निशेध केलो। आमचो मॅनिफेस्टो कितें आसलें अमित शाहान सांगला, गोंयांत काँग्रेस पार्टी कितले महत्व दिता हें अमित शहानूच सांगला। आनी तो काल सांगता आमी ल्हान स्टेट गोंयांत खूब महत्व दिता, कित्याक ही बिंदी जावन आसा देशाची। अरे बिंदी जर आसा जाल्यार ह्या बिंदीचे आमचे म्हादय ती कर्नाटकाक कित्याक दिली, अशें कित्याक सांगले ना? ते गट्स सदानंद शेट तानावडेन कित्याक दाखयले ना? दोनूय इंजिनां एटलीस्ट एका इंजिनान तरी उल्लेख करचो आशिल्लो म्हादयचो। फुडलें आसूं आशिल्लें किंवा फाटलें आसूं आशिल्लें, गोंयकाराचो आवाज उठोवपाक सोदताले किंवा गोंयकार सगळे जे बाकीचे गोंयकार जे काल थंय मिटिंगेक येवंक ना किंवा ते सभेक येवंक ना, तांच्या मार्फत आमी एक आवाज उठोवपाचो प्रयत्न केल्लो आनी ह्या सरकारान परत एकदा हो आवाज दामपाचो प्रयत्न केला। Why did you all sell Mhadei? This we were very specific. So the Congress party definitely we will move on. We are creating a lot of awareness and definitely it is not about any election agenda of the compromise made by this government. Both these engines, they have compromised Goa's interest. काल तुम्ही पळयलं आसतले, पावला पावला 2-2 मिनिटांनी पुलीस। आम्ही काय करू ना, इट वॉज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, वी वर जस्ट स्टँडिंग देयर, वी वर वेटिंग ऑल ऑफ देम। शहा म्हादयचेर कर्नाटकात उलयल्लो, गोंयांत आळीमिळी गुपचिळी केली। ताचे दुट्टपी भुमिकेचो आयतारा काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी फोंड्या फर्मागुडये काळे बावटे दाखोवन निशेध केल्ल्यान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक फर्मागुडये अटक करून कोले पुलीस स्टेशनात व्हेले। आयज आमी हांगा सगळे येयल्ले प्रोटेस्ट करपाक की अमित शाह हांगा येयल्लो आसा फोंड्यांत। ते आमी सगळे हांगा फोंड्या येयल्ले, थोड्या आमच्या कार्यकर्त्यांक हाडयले, आमच्या प्रेसिडेंटाक बाकीच्या खूब जाणांक कार्यकर्त्यांक हाडयले आनी डिटेन हांगा केल्या। आयज लोकांनी वचोंक जायनासलें म्हादयच्या एका अमित शहाच्या मिटिंगेक, कित्याक सांगता कित्याक उदकूच लोकांक येयना। 2 दीस जाले रुलींग एमएलएत वयता आनी ते सांगता की सीओक आनी एका चीफ इंजिनियरांक मेळटा आनी सांगता उदक घेतलें, उदक 8 दिसांनी गेले, 2 दिसांनी उदक घेतलें। अरे उदकूच तुमी आबागांनी विकले व्हरोन खंय बेळगांवां। आयज गोंयचे खातीर आनी जो गोंयकार आसा, जो स्वाभिमान गोंयकार आसा, त्या प्रत्येक स्वाभिमान गोंयकाराक आयज लज दिसता। कारण ज्या मनशान गोंयचो म्हादयचेर सौदा केलो एक इलेक्शना खातीर आनी गोंयचें फ्युचर काबार केलें, जेन्ना तो बेळगांव गेल्लो ताणें जेन्ना सांगलें ही म्हादय आपणे कर्नाटकाक दिली, काँग्रेसीची सोनिया गांधी आणि काँग्रेस जे गोंयान आसा ते दिवपाक सोदनाशिल्ले, आपणे गोवा सरकाराक घेवन ही म्हादय तुमकां दिली, जाल्यार तो आज कित्याक आयला? जेन्ना ताका बेळगांव उलयतना गोंयकारांची याद येवं ना, ताणें चिंतले आसतले 2 MP थंय इतले व्हडले समय, आज तूं मतां मागपाक 2 MP खातीर कित्याक आयला? गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।